नमस्कारू विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सकड वीक्षकांक हार्दिक स्वागत. कलाकुसुमाच्या आयची संचिकेंतू आमगेलोटू कोटेश्वरा लागून आयल आशिल्ल्या श्रीधर भट हांणी आसा ती हांकां हांव हार्दिक स्वागत करता. आमगेलें हें संभाशण आरंभ करचे फुडें हांव तुमगेलें एक हार्मोनियमाच्या संगीता थ्रू तुमी एक आरंभ करता म्हणून नेमून घेता. खंडित. अत्यंत सुंदर हें एक तुमी साना एक वाजून आमकां एक शुभारंभ केला म्हूण हांव नमगता. सो संगीताच तुमगेल्या ह्या जर्नी कशें आसा तांतू वच फुडें हांव अशी तुमगेलें एक खंय तुमगेलें जनन जाल्ला तुमी खंय व्हड जाल्लें तें ताजे बगे एक संक्षिप्तार तुमी एक विवरण दिवं. खंडित. म्हगेलें जनन जालेलें कुंदापूर तालुकाचे कोटेश्वर म्हणून एक गांवांतू. म्हगेलो आनू वेणुगोपाल भट म्हणगेनू पूड दुखून तांणी संगीत ह्या क्षेत्रांत आशिल्लींची सुगम संगीत दावो एके नाटकाक संगीत दिवता जालें असल काम तांणी करून घेवन आशिल्लींची म्हळ्यार तांगेले एक हव्यास म्हणून घेवन त्या न्हय अशी वृत्ती जावन घेनू आमकां ऑयल मिल आसा तेला मिल नाल्लाल तेलाचें तशी घरान तूं संगीत आशिल्ली मी ती सान आसतना म्हगेल्या अण्णान म्हाका तबल शिकचेक प्रोत्साह केल्ले आनी ब्रह्मावरचे टी हरिदास पैमम सो तांगे लागीं हांव तबल शिकता आशिल्लो. म्हगेल्या गांवचो म्हगेलो आनीक दोस्त आसा की विघ्नेश कामत म्हूण आमी ओट्टू शिकता आशिल्लींची की मागीर हगूर तबला शिकून जातरी एक दिवसू मणिपालांत एक विनायक प्रभू म्हणून तांगेलो कार्यक्रम जाले तेदना हांव आमगेलो गुरू
सुधीर नायक मम तांकां पळयलें की तेदन म्हाका अशी दिसली की हार्मोनियम वरें अशी वाजोवचें जातलें काय म्हणून ते दिवस हांव तांकां निमगिलें की म्हाकाय तुमगेलें हार्मोनियम शिकचें आसा. ताजे फुडें आमगेले गांवचे एकली कलाविदे जावन आशिल्ले जाल्यार बस्ती कविता शेणी तांणी वरें तांकां रेफरन्स दिलेलें की आमगेल्या गांवांत एकलो अशी हार्मोनियम वाजयतालो आसा तांकां तुमी शिकोवका म्हणून. मागीर हांव वचून आमगेले गुरू लेगीत एप्रोच जालो की म्हाकाय शिकचें आसा म्हणून. सो 2015 देखून हांव आमगेले गुरू सुधीर नायक मामा लागीं शिकता आसा. मागीर सो तुमगेले आरंभ तबला वादना लागून मागीर तुमी तुमगेले गुरुजील वादन आयकून थंय प्रेरेपण जालें तुमकां. खंडीत सो एक म्हाका अशी संगत उडगासेल बिकॉज आमगेले बांधव्य तशी आसा की हांव मरे गुरुजीक फर्स्ट अशी हांव तांगेले आयकलें बट अशी लायव्ह तांगेले म्हणल्यार विनायक प्रभुजीले कार्यक्रमांत आशिल्ले हंगर कट्टे. सो त्या आमगेले आनीक एक सिमिलॅरिटी म्हणून मस्त सिमिलॅरिटी. सो आतां तुमी संगीता कडेन येवचे कसन एक प्रेरणा तुमी म्हणाल वरी तुमगेले आनू ऑलरेडी संगीत हव्यास जावन करता आशिल्ले कीबोर्ड वाजयत आशिल्ले नाटकांत वाजयत आशिल्ले. सो फॉर्मल एज्युकेशन जे आमी म्हणटात आजी सो तांतू लागून विंगड जावन तुमी एक संगीत म्हणजे एक म्हाका गंभीर जावन शिकता तांतू एक करियर म्हूण कशें आसता कोरका म्हूण तुमकां कशी प्रेरेपण येयली म्हणून. 2015 तुमगेलें ग्रॅज्युएशन जाल्लें बीकॉमाचें ग्रॅज्युएशन जातरी हांव एक 6 म्हयने आमगेले बिझनसांतू आशिल्लो अन्ना लोटो आशिल्लो. ते जालें मागीर बँगलोराक चमकलो जॉब सोदून काम सोदून. जाल्यार हांव एक 10-12 इंटरव्यू दिल्ले की तांतू इंटरव्यू दिले तेन्ना म्हाका एकदम म्हगेल्या मनाक कसल आसता तशी तें काम जातर नाशिल्लें. मेनली कशें म्हळ्यार तांतू एक मनाक शांती ना एक म्युजिकाचें कसलें वातावरण ना की सकाळ 9 गंट दुखून रात्री 9 गंट ते कामाची त्या ट्राफिका मध्य अशें की म्हाका हें कशें की हें कोरका म्हूण म्हाका दिसनाशिल्लें तशी काम. मागीर हार्मोनियम कोरका म्हूण न्हू म्हगेले वापस म्हगेलो तो दोस्त विघ्नेश कामत ताणें म्हाका हेल्प केलें मुंबय वचचेक की थंय म्हाका मुंबय वचून पळयतरी म्हाका अशी विंगड लोकांकय पळयलां हांवें की खंयचे तरेन तांणी सिरियसली म्युजीक स्टडी करताची की त्या मुळे आमकां तें वातावरण नाशिल्लें गांवांत की म्युजीक हें एक मेन स्ट्रीम म्हूण घेवचें आनी तें स्टडी करचें. एक तांतूची आमगेले वृत्ती करता जाल्यार हें कॉन्सेप्ट नाशिल्लें आमगेल्या गांवांत. तशें जावन थंय वचून पळयतरी म्हाका अशी बरें कोरेतवें म्हूण दिसलें की म्हाकाय थोडे कश्ट जाले सुरवेक गेलेले तेन्ना की इतलें सुलभ नाशिल्लें. 1 वर्स ऑलमोस्ट स्ट्रगल जाल्लें की घरा दुखून प्रेशर आसता की कसलो जाता असं. मागीर थोडे टायम नंतर एडजस्ट जावचें लागलें की संगीता वातावरण संगीताचे दोस्त मेळ्ळे म्हाका सुमार जन तांगेले म्हगेले विशय शेअर करचें लागलो तांगेलें म्युजीक शेअर करचें लागल्यांची. तशी म्हाका तांतू आनीके लायक कोन्न कोरयत मागीर गुरुजी मार्गदर्शन आशिल्लें आनी सहवास तरी आशिल्लेची की तांकां पळोवन डेयली म्हण की आमी इन्स्पायर्ड जाता की आनीक हे विशयांत कोरका आनीक हे विशयांत कोरका. तशी त्या विशयान तूं डीप स्टडी जावचेक स्टडी करचेक एक अवकाश मेळ्ळें मुंबय वचून म्हूण दिसता. करेक्ट. सो तुमी म्हळेल वरी गुरू ह्या एक तत्वाच आमकां त्या परिचय जाल्यार आय थिंक आमी गुरुजीक मेळटलीची. सो तुमी तांगेले सहवास मेळचे खातीर आजकाल कशें जाता तालीम म्हणजे ऑनलायन वरें चलता बट तालिमा पुशी इम्पॉर्टंट ते सहवास खंयचे आसा त्या तुमकां खंय तरी जावका म्हूण दिशिल्लें देखून तुमी मुंबय तितले दूर शहरांत तूं कश्ट जाल्यार थंय वचून राबून केलेलें. सो आय थिंक त्या प्रशंसनीय विशय की उडपी तसल गांवांत वरें असल एक मनोभाव आसतना वरें तुमी ऑफकोर्स आतां चेंज जाला इट्स व्हेरी गुड प्रोग्रेस जाला हेजे म्हळ्यार मनोभावान वरें जनाल चेंज जाला. सो आतां तुमी मुंबय संगीत शिकता आसतना वरें आज आमी गांवां आसतना वरें तुमकां त्या दोनी समाजांत कसन एक डिफरन्सस दिसता म्हळ्यार थंयच्या संगीताक एक तांगेले एक एप्रोच असो हांगाच्या संगीताक एक एप्रोच एक शिकचे विशयांत आज आमी हांगा विश्व कोंकणी केंद्रांत वरें पळयलां की चेडवां खातीर एक 2 दिसाच्या कार्यशाळा केला. सो गुरुजी आयिल्ले तांणी 10 लागून 15 वर्साचे इतले लायक कार्यक्रम की विश्व कोंकणी केंद्रा वरें आमी प्रशंस दिवका की तांणी असल कार्यक्रम करता.
सो असा कार्यक्रम आसा सो ते शिकचे विशयान तुमकां कसं दिसला की थंय कशें आसा हांगा कशें विंगड आसा आतां बॉम्बे आमी हांव केदां चमकलो थंय विंगड आमगेले गुरुबंधू कोण आसाची इनफॅक्ट तुमी वरें पळयलेलें आसा की आमी केदां मेळटाची संगीत विशय सोडल्यार विंगड कसले उरलेनाची सम आनी सदां म्हण की खंय ना खंय कार्यक्रम आसता आमी तांकां तांतू त्या कार्यक्रमाक वता आसताची आयकूच आयकूच खातीर वता आसताची कसले पुणी शिकच्याक मेळटा विंगड कलाकारा वट्टू इंटरॅक्शन करूंक मेळटा त्या पुरो थंय शिकच्याक मेळटा ते खंय हांगा थोडे उणशे दिसता म्हाका म्हळ्यार आज काल चलता आसा की आमी आमगेले ग्रूप दत्ता आसा संगीताचे हांव हांगाचे वातावरणाक कसले हांव ब्लेम करना जाल्यार हांगा वातावरण तशी आशिल्ली की म्युजिकाचे भजन मात्र सोडल्यार राग संगीताक आनी त्या वृत्ती घेवन आशिल्ल्यांक तितलेक सपोर्ट म्हूण मेळनाशिल्लें कशी ते बॉम्बेंत मेळटा आनी तशी हांगा कामूय तितलें मेळना बॉम्बेंत कशी काम मेळटा ते हांगा तितलें मेळना शिकचे विशयान तूं पळोवचें गेल्यार बॉम्बेंत आमकां स्कोप चड मेळ्ळें शिकच्याक की विंगड कलाकारा वट्टू इंटरॅक्ट करचें मेळटा एक विंगड कलाकारा पळोवचें मेळटा की तांणी कशी वाजिताची एक तांगेली प्रॅक्टीस कशी आसता एक आमगेले वट्टू आशिल्ले जाल्यार प्रॅक्टीस तांणी कशी करताची कितें म्हळ्यार आमकां हांगा प्रॅक्टिसाचें एक वातावरण नाशिल्लें पोट दुखून की भजने वाजिल्ले तितले वाजिल्यार आमकां निमगीत आशिल्ली की तूं आतां एक उस्ताद जालो म्हूण जाल्यार भायर वचून केदां आमी पळयलें की बद उस्ताद कोण म्हूण कळटा की आमी आनीक कशें म्हळ्यार एक बायंत आशिल्ली बेबुशी तितलेची केदां भायर वचून आमी पळयलें विंगड लोक कशी काम करता आसाची संगितान तूं त्या इन्स्पायर जावन शिकच्याक सुमार मेळटा तसल वातावरण हांगा ना म्हूण हांव सांगता कितें म्हळ्यार हांगा मेन स्ट्रीम कसं म्हळ्यार भजनेचें आसता चडावत राग संगीता विशयार कोण की एक 3-4 ऑर्गनायजेशन आसा तांणी कार्यक्रम करताची त्या सोडून शिकच्याक वरें हांगा तितले उत्सुकात तितले इम्पॉर्टन्स दिनाची संगीत शिकचे खातीर सो खंडीत तुम्ही सांगितलं की भजनेचे एक वातावरण एक कॉम्पिटिटिव्ह स्पिरिट म्हणून येता आमी एक मंडळी आसा प्रत्येक मंदिरांतू सो प्रत्येकल्यान गेल्या तांगेले मंडळीचे एक स्पर्धा मनोभाव एकलेकार लायक वर येता की तांत लागून इवन चेडवांक वरें आतां आनम अशें दिसता की मिगेल चेडान वरें एक भजन सांगता देवस्थाना म्हणून ताजे निमित्तांनी संगीतांत येतात वरें म्हळ्यार तुमी म्हळ्यार वरी ताचे मुखारचे हेजे घेवचे तांतू मुख्य आसा म्हणून म्हाका दिसता की आनी मुखार वरें शिकचें आसा म्हणच्या त्या एक दिसता खंडीत सो आतां आमी बिकॉज हांव आनी तुमी ओटू आतां गुरुजी अंडर आमी कलाकोश्टा थ्रू वरें मस्त काम करता आसा ती सो अशी ताज्या कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ विवरण दिवचे फुडें कलाकोश्टा ಬಗ್ಗೆ एक 2 उतर तुमी सांगेत कलाकोश्ट हें संस्थे कसलें आसा हें 2015 हाजें उद्घाटन जाल्लें आसा हे संस्थे ब्रह्मावरा लागीं कर्जे म्हूण एक गांवांत थंय आसा हे संस्थे कला खातीर इतलें काम करता आसा की बरी एक संगीत मात्र न्ही विंगड कलेचे प्रकार खंयचे आसा आतां पेंटींग आसो एक पॉटरी आसो थिएटर म्युजीक आसो फोक म्युजीक आसो एक थिएटर प्ले आसो स्टोरी टेलिंग आसो फिल्म एप्रिसिएशन हें पुरा करता आसाची कलाकोश्ट दुखून इनफॅक्ट कलाकोश्ट आमगेले लायफ आयत तरी आमगेले लायफ मस्त चेंज जाला की आमी फुडें कशें जाल्यार ते एक पर्स्पेक्टीव सान आशिल्लें की दृष्टिकोन बरी हिंदुस्तानी संगीत म्हळ्यार कोण आसाची प्रॉमिनंट सिंगर्स हिंदुस्तानी राग संगीताचे तांकां मात्र आमी पळयत आशिल्लीं की ते हिंदुस्तानी संगीता पशी हिंदुस्तानी राग संगीता पशी भायर बरे विंगड विशय आसा म्हणून आमकां कलाकोश्टान दाखोवन दिले आनी कलाकोश्टा निमित्ती कितलीं कलाकार त्या जागेक येता आसाची आमगेले उडपी प्रदेशाक येता आसाची तांगेले कार्यक्रम आमी हांगाच जनाक आमी आयकुचें मेळटा आसा कार्यशाळा वर्कशॉप करता आसत तांगेले मस्त शिकच्याक मेळटा कलाकोश्टा निमित्ती आनी कलाकोश्ट एक असल विशय आसा की आमी आतां रिसेंटली एक नाट्य संगीता वयरी वर्कशॉप केल्ले तेदन आमी पळयल्यार
ह्या प्रांताचे कुंदापूर दुखून साधारण बँगलोर जाय म्हण येते का एक 15 जन आयला आशिल्लें. गायक आशिल्लींची बरें. अशी मस्त उणी मेळटा हांगा पळोवचें एक जाग्यार पुरा कलाकार वट्टे येवचे मस्त उणी जाग्यार पळोवचें मेळटा. जाल्यार कलाकोश्टाचे उद्देश त्याच अशें की ते स्पिरीट ऑफ कोलॅबोरेशन म्हणटाची एक हाजे सात्या मुळा पुरा जनांनी येवचे. खंडीत. सो त्या थंय जाल्ले त्या पुरो पळयल्यार आमकां अशें दिसता की आमी पुरो वट्टू आसताची केन्नाय कलागोश्टा निमित्ती. आमी दोग जाण केन्नाय वट्टू आसताची. आमगेलो विंगड म्युजिशन्स केदां येताची. आमी ते एक म्हणचे भावने आमकां कलाकोश्टान सांगला म्हणून कलाकोश्टा निमित्त शिकचें मेळ्ळां म्हणून हांव सांगचें इच्छा पावता. करेक्ट. तुम्ही सांगितलं वरी खाली हिंदुस्थानी संगीता बाहेर वरे इतले विंगड आसचो म्हणून सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी कलाकोश्टाचे एक वन ऑफ द टॅगलायन्स आसता. सो इवन आज आमी चेडवांक केल्या हांत वर्कशॉपांत वरे तुम्ही पळय की विंगड वाद्य वाजयत आसात, विंगड जॉनर्स सांगता आसा ती. सो पुरायन आमी तांकां कशी मुखारसून हेजे कशी दवरयत म्हणून एक गायडन्स दिवचें काम कलाकोश्टा थ्रू जाता. सो त्या वरे मुख्य. आतां एगेन हांव त्याच क्वेश्चन वापस येत की तुम्ही हे संगीत म्हणजे एक वृत्ती फ्रॉम प्रवृत्ती लागून वृत्तीक येवचे तुमकां मस्त अडचण येवन आसचें पुरो. तुमगेल्या घरान तुमकां ताका सपोर्ट करून आसचें पुरो, एक तितले एनकरेज करना अशें आसचें पुरो. आजकाल विंगड जनांक वरे ता एक प्रश्न येता की तुमी जिवनान ता एक स्टेजार येता की डिसायड करता हांव कसो करचें. वृत्ती केलो जन दोन्ही करचे वरे आसतात. सो तुमगेल्या जिवनांत कशी आशिल्ली ता एक स्टेज आनी विंगड जन आतां प्रश्न येयल्यार तुमी कसन तांकां एक एडवायज एक गायडन्स म्हणून दिता. हय पुरो जनाल जिवनावरी मेगेल अंत एक पिरियड अशी आयिल्ली की हे प्रोफेशन म्हूण घेतना घरा दुखून प्रेशर आसता, एक फॅमिली दुखून प्रेशर आसता. म्हळ्यार विंगड फॅमिली मेंबर्स आमगेल्या फॅमिलीक निमगीताच की अरे तो कशी म्युजीक करता म्हणून. म्हाका एक विशय मेन्शन करचें इच्छा पावता हांगा की आमगेले सर केन्नाय म्हणटाची भीमसेन जोशीक तांकां बरें निमगेला कोण की फ्लायटार वतना की तुमी पद्य म्हणटाच न्हय वय जाल्यार ताजे वाट विंगड काम कसल करताची म्हणून. सो तितले फेमस आशिल्ले आनी तितलें काम केलें भारतरत्न जावन आशिल्ले तसले भीमसेन जीका निमगेला तसो आमकां पुरो असल प्रॉब्लेम येवचे एक व्हड विशय न्ही. वय तशी म्हगेल फॅमिली दुखून म्हाका कसले तसल प्रॉब्लेम येयनी की म्युजीक करचें तूं तांगेल सपोर्ट तरी 100% आजीके आसा. आनी तांगेल निमित्ती आज हांव कसल करता ते तांगेल निमित्ती आसा की हांव खंय वता एक म्हाका प्रोग्रामान कितले कसल मेळटा तें पुरो तें केन्नाय तांकां मॅटर करनी की म्हगेल मनाक कसल इच्छा आसा की म्हगेल मनाक खंयचें लायक जाता तें तांणी करचें म्हाका खंडीत सपोर्ट केला. विंगड जनाकय तशीची. आतां आमगेले सर केन्नाय एक विशय म्हणटाची की छत्रपती शिवाजी तांगेले विशयारी शिवाजी महाराज पुरो जनाके लायक जाता जाल्यार तो आमगेल्या घरांत अशें न्हय, लागीं घरांत असलें लायक. आमगेल्या घरची चेडूं डॉक्टर इंजिनियर आसची तो देशा खातीर काम करो आमकां कसलें संबंद ना म्हणून. तशी प्रत्येक कडेन चलना की आतां आमगेले तसले यंग जनरेशनाचे कोण म्युजीक करताच लायक आनी तांकां हें प्रोफेशन घेवका म्हूण आसा तांणी घेवयत कसले प्रॉब्लेम ना. आतां हांवय आसा तुमी आसाची आमगेले तसले मस्त जन आज प्रोफेशनांत करता आसाची की आमकां कसले सदां खावचेक जेवचेक न्हिदोवचेक हाका कसले प्रॉब्लेम ना. एक्स्ट्रा कम्फर्ट आमकां विंगड फ्लायटारी भोंवका त्या पुरो म्हळ्यार थोडे कश्ट जाताले बट बेजीक नेसेसिटी कसले आसा जीवन वचचेक ते हे प्रोफेशना लागून कसले आमकां उणी जायनी. आनी ह्या प्रोफेशनाक आमी प्रेम केल्यार एक आमगेलें वाद्य एक आमी कसलें संगीत करता आसाची त्या विशयार आमी केन्नाय प्रेम केल्यार आमकां तें केन्नाय सोडून घालना म्हणून घेवन आमकां एक बिलीफ आनी आमकां तें थॉट तशी मात्यान बसला आमगेल्या गुरूल निमित्ती. आमी ते केन्नाय एक फेमस तबला प्लेयर आसाचे कोण आमगेले गायड गुरू म्हणून आमी मानताची डॉक्टर अनीश प्रधान म्हणून. तांणी एक फावटी म्हणलेलें की बेगम अख्तर जीले एक विशयारी संगीतान तूं
मुख्य ॲस्पेक्ट म्हळ्यार कसं जालें की इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कसं जालें म्हळ्यार सुर की सच्चाई म्हण ताची की आमगेल सुरावट आमी ऑनेस्ट आसचे की आमकां एटलिस्ट आमगेल खातीर पूण आमी ऑनेस्ट आसची तें मस्त इम्पॉर्टंट आसा म्युजिका खातीर ऑनेस्ट आसची इम्पॉर्टंट आसा आनी तूं वेव्हार तरी आसाची बट ते कशी हँडल करचें म्हूण आमकां गोत्तसका आनी लायक गुरू मेळ्ळे निमित्ती आमकां तें पुरा हँडल करचेक एके मॅनेज करचेक सुलभ जाता म्हणून आनी प्रोफेशन करचेक कसले प्रॉब्लेम ना अनलेस तुमकां लायक गुरू कडेन तुमी गायडन्स घेवका आनी म्युजिकांत कोण आसाची तांगेले कॉन्स्टंट तांगेलो टास्का म्हूण म्हाका दिसता प्रोफेशन करता जाल्यार खंडीत करेक्ट तुमी म्हळ्यार बरी चॅलेंजस म्हणजे खंयचेय एक वृत्तींत आसता म्हूण म्हाका म्हगेल भावन बिकॉज हांव मरे आतां एक कॉर्पोरेट फिल्डा लागून कोर आतां थोडे त्या सायड म्हळ्यार उणी केला बट चॅलेंजस खंयचेय एक फिल्डांत आसताची सो आय थिंक एगेन कलाकोश्टा येवचे जाल्यार कलाकोश्टा थ्रू आमी त्या वरे एक आमगेलें हें आसा आयडियोलॉजी की एम्पावरींग द आर्टिस्ट करेक्ट सो कलाकोश्टा थ्रू वरे आमी मस्त अशे एवेन्यूज दिता आसा ती कोणाक कले म्हूण ते वृत्ती जावन घेवचे आसा तांकां वरे आमी विंगड वाट दितात सो आय थिंक कलाकोश्टास त्या कॉन्ट्रिब्युशन वरे मस्त इम्पॉर्टंट आसा सो हार्मोनियमा विशयार येवचे जाल्यार हार्मोनियम आमी ऑफकोर्स गुरुजी असेल एक आमकां आशिर्वाद आसा तांगेले एक गायडन्स आसा देखून मस्त आमी भाग्यवंत आसा त्या विशयांतू सो तुमी पर्सनली आतां बोरकर गुरुजील वरे आयकता ती गुरुजील वरे रेकॉर्डिंग्स लायव्ह प्रोग्राम्स आमी आयकता ती सो तांगेल वादन आनी शिकचे कसो पुराय विशय तुमी ऑब्जर्व करतात तांगेल वादनांतू एक तांतू आमी कसो पुराय शिकयत कसो पुराय आमी एडॅप्ट करूं येता अशी वरे जाता मस्त पटी की गुरुला एक्झॅक्ट कॉपी करूं वरे जाता म्हळ्यार नॅचरली जाता हें जावन सो तांतू वरे आमगेली एक आयडेंटिटी म्हूण करता म्हूण आमकां गुरुजी केन्नाय सांगताच वरे सो त्या तुमी कशी एडॅप्ट करून घेता ती आतां बदल म्हणटा जाल्यार आतां हांव कितली पटी वाजयतना म्हाका मस्तीन अशें म्हणटा की तुमगेले स्टायल तांतू दिसता आनी तूं गुरुजीले एक्झॅक्ट कॉपी केलेले वरी दिसता म्हणून तें म्हाकाय फील जाता असं की हांव कॉपी करतस एके त्या स्टायल वाजयतस म्हणून परंपराचे स्टायल अशें इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसता की आमी खंयचे आमगेले दादा गुरू कोण आसा पंडीत तुळशीदास बोरकर तांगेले स्टायल आमी वाजयत आसाची आमगेले स्वता आयडेंटिटी आतां पळोवचें गेल्यार हांवूय तांतू सोदीत आसा की स्वता आयडेंटिटी आमगेले वादनां दुखून कशी घालचे भायर म्हणून जाल्यार हांव आनी तांतू तितलेक म्हाका होल्ड मेळ्ळा म्हूण हांव सांगना की म्हगेल स्वता आयडेंटिटी बट एक केन्नाय सांगताच की आमगेल स्वता आयडेंटिटी तांत आसका तुमी आतां कशी म्हणली बरी आमगेल स्वता आयडेंटिटी तांतू दिसका आतां आमी पळयल्यार बोरकर गुरुजीन केदान वाजयताची एके आमगेल सर केदान वाजयताची स्टायल सेम आसल्यार तांगेल इंडिविज्युअल पर्स्पेक्टीव विंगड आसा की तांणी वाजयतना विंगड दिसता आमकां की ते स्टायल विंगड आसा तांतू टॅक्निकल एस्पेक्ट गेल्यार बोरकर गुरुजी थोडे नंतर वाजयताची वोकलिस्टा फॉलो करतना थोडे डिले सारंगी स्टायलार वाजयताची आमगेल सर जाल्यार एक रूप जावन वाजयताची की वोकलिस्टा वॉयसा मागशी वता ताची आतां एक स्टायल तांच्यांनी तांगेल पर्सनॅलिटी कसले सूट जाता तांणी तशी एडॉप्ट करून घेतला आमी आतां हांतानिके एक बेबी स्टेप म्हणून आतां पाय दवरता आसा मात्र की इंडिविज्युअल आयडेंटिटी सोदीत आसाची की त्या सोदूच्यान तांणी हांव तितलेक विचार करनी म्हूण दिसताच म्हाका सो करेक्ट तूं म्हळ्यार बरी केलो पाटी इवन गुरुजी सांगतात की तेन्ना आमगेल तुमी म्हळ्यार जशें शरण भाव आसता तेन्ना तें संगीत आमगेलें एका मस्त होड आसता आमी खंयी आसना ती सो ते दोन्ही बॅलन्स करचें इतलें इम्पॉर्टंट आसता की आमगेल आयडेंटिटी बरें आसता तूं आनी आमगेल शरण भावान तें जावन वता म्हूण दिसता सो ह्याचे विशय आतां वापस हांव हाकेत की आमगेल गांवांत आज कलाकोश्टा थ्रू आमी मस्त पुराय कार्यक्रम कंडक्ट करता आसता ती एक विंगड संस्थे थ्रू बरें मस्त जाता आसता वर्कशॉप्स असो विंगड असो बैठक्स असो सो आतां आमगेले कलाकोश्टास म्हूण जाल्यार 2 वरां एक पाटी आमी बैठक्स म्हूण करता ती सो हाजी पुराय कसन प्रामुख्यता आसा म्हूण दिसता तुमकां म्हळ्यार एक सोसायटीच्या लिसनींग ऑडियन्स म्हूण म्हणटात न्हू आमी खंयचे सो त्या डेवलप जावच्यान कसन कॉन्ट्रिब्युशन आसता बिकॉज उडपी तसल गांवांत विजयनाथ शेणै जेल तसल जनान संगीत सभा स्टार्ट करून असल
कलाकारांक हाडलेलो आसा हांगा. सो त्या खंय तरी उणी जावन आसचे पूण विंगड विंगड कारणांतर निमित्त. सो त्या कशी वापस आमी ह्या करयत की कसं दिसता तुमकां ताजे विशयांत? तांतू पुरा आतां संगीत मस्त जन अशी म्हणटा की फुडल्या वरी संगीत आतां वर न्ही, की आतांचे आमी तांणी एक विशय केन्नाय सांगता की फुडली काळांत आमगेल्या काळांत पुरा कसलें संगीत आशिल्लें, आतां त्या पुरा कसलें ना म्हणून. जाल्यार ही पुरो जन तांगेल्या सायडा देखून तांगेले प्रयत्न करता आसाची. त्या न्हयशी आतां रिसंट एक इश्यू कोविडा निमित्ती अपास म्युजीक थोडे प्रोग्राम्स हांव म्हणटा सर, म्युझिशन्स जाल्लीं प्रोग्राम्स पुरो थोडे म्हागशी वचचे लागलींची. घरा घरा बैठक आनी पुरो मेळचें जायनाशिल्लें. बट आतां आमी हांगा स्टार्ट केल्ले निमित्ती एक आर्टिस्ट आले, एक इंडिविज्युअल गुर्त म्हूण आमी कसले म्हणयता तें पुरो एक गांवाक कळटा सर. ओट्टो येवचे ओट्टो येवचे. आतां थोडे जनाक थोडे आर्टिस्ट हांगा आसाची म्हूण बरें गोतना. आतां आमगेल्या गांवांत तूं तशें पळोवचें गेल्यार हांव एक हार्मोनियम प्लेयर म्हूण कितलीं जनांक गोतना. सो तशी असल बैठक केल्ले निमित्ती एक तरी संगीताचे तांगेले टेस्ट कसलो म्हणटा, एक संस्कार कसलो म्हणटा त्या बरें वाडटा. लिजनींग पर्स्पेक्टीव आमी केन्ना पळयताची. आमकां आतां मेन कसो म्हळ्यार आर्टिस्टाक दावकतले कोण आयकतले. सो तेदना ते तसल लोक वाडलेले निमित्ती आमकां संगीत करतल्यांक एक नमुनो उत्साह येता की आमकां आमी केल्लेले म्युजीक कोणें आयकतलो आसाची म्हूण घेवन. हें एक लिजनींग पर्स्पेक्टीव देखून जालें. आर्टिस्ट पर्स्पेक्टीव आमी केन्ना पळयताची. आमी 15 दिवसां एक बैठक म्हळ्यार की आतां केन्नाय कोणाक ऑपॉर्च्युनिटी येवचें पुरो. आमी युजली आमगेली बैठक करतना आमी तशी करताची की तुमकां आयकता असो की 2 दिवस पूण तांकां फोन करून सांगता की तुमी सोलो वाजोवका म्हणून. चॅलेंज आसता. मस्त आमकां अशी रिप्लाय मेळ्ळेली आसा की आतां आमगेलें रेडी ना, नेक्स्ट बैठकांत आमी करताची. नॉट अ प्रॉब्लम की तांकां प्रॅक्टीस करचें तांगेले वेळ ना, तशें आसता. बट हांव म्हणटा जाल्यार तुमी केन्ना म्युजीक करता आसाची यू हॅव टू बी रेडी की तुमकां केन्नाय चान्स येवचें पुरो. आतां सडन उरलें एक सडन वाजी केन्ना येता म्हूण सांगचें जायना की आमी हें एक्सपिरियन्स केलेले रिसंट एक्सपिरियन्स देखून वता आसाची की म्हाकाय उलोवचें म्हळ्यार तितलें कम्फर्टेबल ना. फुडें सोलो वाजोवचें म्हळ्यार तितलें कम्फर्टेबल ना आशिल्लें. जाल्यार आमगेले गुरून ते तुमकां आयकता आशिल्लें बरें गुरून केन्नाय सांगचें की 1 घंटे नंतर आमकां चान्स येवचें पुरो की एक खंय आमी प्रोग्राम आयकुचे वताची थंय कसले अशी इन्सिडेंट जावचे पुरो की हार्मोनियम प्लेयर वेळेर पावचे जाय न्ही, तुमकां थंय वाजोवचें आसचें पुरो. थंय आमकां सांगचें जायना की हांव प्रॅक्टीस कर न्ही, एक तुमी कसले म्हणटाची आमकां गोतना. हें असल पुरो बैठक केल्ले निमित्ती एक तरी हे संगीता विशयार कसले म्हणटाची ही आमगेले जमाना आमी कसले म्हणटाची की ते आमी करका की आमकां ते फुडले लोकांक करून आयिल्ले ते आमकां जायना की आमगेल कसले आसा आमी करता तिची. सो बैठक हें कसलें आसा हें केल्ले निमित्ती आमगेल जमाना कसलो आसा ते आमी तयार करता आसाची. आनी पुरो जनान वोट्टू आयले निमित्त वरे म्युजीक वाडटा सोडल्यार आनी कसले तांतू हार्म कसलें ना की पुरो जन वोट्ट येता आसाची की आमी एक म्हणचे भावान पुरो जनाले येता की आनी विंगड लोकांक आयकले निमित्ती की आमकांय मस्त पुरो शिकच्याक मेळटा तांतू. ते बैठकाचे उद्देश तरी आमी त्याची म्हूण आमी करता आसाची की ते बैठका निमित्त आमकां तूं तांचो फायदो जाल्लेलो आसा की हांव बॉम्बेन ते पळयलेलो आसा की इतली बैठक तांणी करताची. ऑलमोस्ट वीकली वन्स एक बैठक आसता. ही तांतू निमित्ती आमगेले स्वता प्रोग्रेस जाता, एक म्युजिकाची प्रोग्रेस म्युजिकाचें वातावरण मागीर तांचो लायक जाता म्हूण म्हाका दिसता. सो अगेन तूं म्हणलें तरी आयकूचें वातावरण ताचें वयता. बालगंधर्व जें म्हणलेलें आसा की श्रोत्रा ऑडियन्स इज माय बाप. सो तांगेल तितलें प्रामुख्यान संगीता विशयान तूं मस्त आसा. सो तसो त्याची संबंध आशिल्ले विशय हांव एक निमगूत जाल्यार आजकाल शिक्षणांत वरे कलेक तितलें प्रामुख्यात मेळटा आसा. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आतां रिवायव जावन नवे इम्प्लिमेंट जाता आसा. सो आमी कलाकोश्टा थ्रू वरे ऑलमोस्ट एक 10-15 स्कुलां आतां आमी केलेले आसा विंगड शारांतू, अहमदाबादांतू, बँगलोरांतू, उडपांत वरे, सो मुंबयंतू. सो स्कुलाच्या वातावरणांतू
एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणून कसं सांगता ती. सो त्या मेन स्ट्रीम आजी सब्जेक्ट जावन जाता असं. सो त्या इम्प्लिमेंट करचे आतां आनामा वरे आजकाल एक थोडे हें आसता की मिगेल चेडन मॅथ्स सायन्स शिकून हें करका इंजिनियरींग डॉक्टर लॉयर अशी जावका म्हणून. सो तांकां एक स्फूर्ती दिवची तशें कसं तुमकां एक विशय आसलो की ना आजी कसं आमी करका म्हूण आमकां एक छल असल्यार एक तांतू मन आस की मिगेल मन म्हणटास की म्हाका हें करका म्हाका इश्ट आस हें करूं आस. सो तांणी तो कोरयेत म्हणजे तांकां वरें एक स्थैर्य दिवचें कशें तसले कसं विशय तुमकां दिसता की सांगे येता आजी म्हणून. आनी एगेन हांव निमगूच म्हणल्यार स्कुलांत आमी ताजे कंडक्ट करता आसात एक्टिविटी ताजी इम्पॉर्टन्स कसं म्हणून त्या वरें सो एस्पेशली आजकालचे स्कुलांत कसले जाताच म्हळ्यार तांकां एज्युकेशन सोडल्यार विंगड कसले ऑपॉर्च्युनिटी विंगड एक्सपोजर ना म्हणून की तांणी कसले एक विशय तांगेले बरी सायन्स सोशल मॅथमॅटिक्स हांतू पळयता आसाची ह्या सोडल्यार विंगड तांकां कसले एक्सपोजर मेळतर ना. असल पुरो टायमार तांगेले मायंड फ्री जावचें मस्त इम्पॉर्टंट आसा की बरी एज्युकेशन म्हणून सांगल्यार एज्युकेशन इम्पॉर्टंट आसा अशी ना म्हणून हांव सांगना की तुमी बरें लायक एज्युकेटेड NIT केन तुमगे इवन संगीत म्हणजे एक एज्युकेशन आसा प्रोसेस की ताजेवटू हें आनी को करिक्युलर म्हूण घेता आसाची की ते तशें जावचें ना की हें एक विंगड एक संगीत म्हळ्यार एक ते हॉबी ते तूं वेकेशनार मात्र शिकता 2 म्हयने खातीर मागीर 10th आयले सोडचें एक 12th आयले सोडचें. मस्ट स्टुडंट्सा लागीं आमी निमगेल देना तांकां म्युजीक करचें एक इश्ट आसता की आनम सोणाची तुगेल 12th जावो मागीर शीक म्हूण सांगताची. जाल्यार 12th जालें मागीर डिग्री येता मागीर तांगेले विंगड कसले येता की तांगेली लायफ अशी वतली की म्युजिका आसना तांकां ते खंयपुणी तांगेले मनांत तशी आसता. हांव सांगता जाल्यार पुरो जाणां पेरंट्स तांणी सपोर्ट करता त्या चेडवांक की कोणाक ते इश्ट आसा तांकां खंयचे फिल्डाक वचचें इश्ट आसा तांणी तांकां वचचें सोडका की लागीं करचें इंजिनियर जाता आसा कॉन्स्टंट कंपॅरिजन की तो इतलें करता आसा तुमी कसले करता आसाची ताका कितले मार्क मेळ्ळा तुमकां कितले मार्क मेळतर ना की पुरो जाणां क्लासान फर्स्ट आयल्यार लास्ट येवचें कोण मागीर तें जायना न्हू की कोणे पूण एकल्यान लास्ट येवं तिची आनी त्या लास्ट वचन थोडे वायट म्हणून कसलें ना. ओके तांकां कसले प्रॉब्लेम ना की लास्ट आयलो म्हळ्यार तो फेल्युअर तागेल्या लायफान तो म्हणून मे बी तो पुरो फर्स्ट आयलो पशी मुखार वचचें पुरो आनी मस्ट जन कोणा मुखार गेल्यांची तांणी पुरो लास्ट बेंचर्स आसाची खंडीत ही तांतू कसले डावट ना की आनमाने त्या पर्स्पेक्टिवार पळोवका एक तांगेल स्टुडंट्साक तांगेल चेडवा लायफांत मस्त इंटरफियर जायनाशी की तांणी ह्याची कोरका त्याची कोरका म्हणून तांकां फोर्स करनाशी तांकां कसली इच्छा आसा तांकां त्या वाटेरी वच्च्याक सोडल्यार ते चेडवे लायक फूलशी अरळताची म्हूण म्हाका दिसता की एक बावील फुलां पशी तांणी ब्लॉसम जाताची म्हूण म्हाका दिसता. सो आय थिंक ह्या विशयांत आमी दोगांय जाण फॉर्च्युनेट आसात की आमगेले आनंद केन्नाय सपोर्ट आसता. म्हळ्यार वी आर रियली फॉर्च्युनेट की खंयचेय विशयांत असो संगीत शिकचे विशयांत असो कसले एक आमी कार्यक्रम आयोजन करतना असो खंयचे पुराय रितीर सहकार आसता तांगेले सपोर्ट आसता आनी लेखाक चडत आनी आमगेले खातीर हें करतात. सो आय थिंक दॅट्स अ व्हेरी आमगेल मात्र नाही अशी आमगेल ओटाईल म्युझिशियन्स वरे तांणी आमगेल घरांत सत्कार करता सो त्या आय थिंक कॉम्प्लिमेंटेबल. सो आनी एक इम्पॉर्टंट विशय हांव म्हणचे जाल्यार गुरू ह्या एक शब्दान तूं म्हळ्यार आमकां तें वर्णन करूं कश्ट जाता म्हळ्यार आमकां ते अनुभव कोण आनीक कोण कितलो आसा आनी तांचो अनुभव करचे आशिल्ले विशय. बट गुरू हें आमगेल म्हणटा म्हणचे जाल्यार खाली संगितांत मात्र न्ही आमगेल जिवनांत एक आमगेल गुरुजीन येतरी कसन एक परिवर्तन जाला एक पॉझिटिव्ह इतले विशय आमी शिकता ती प्रत्येक क्षण तांगेलो वाट आसतना आनी कसले सांगता म्हूण मरे ना कसले पुणी शिकता आसतात आमी तसले तांगेले पर्सोना आसा पर्सनॅलिटी आसा तांणी तांगेल गुरू थ्रू वरे तशी शिकिल्ली आसा. सो तुमगे लायफान तूं गुरू लायक कसं एक महत्व ऑफकोर्स त्या शब्दांत घालचे कश्ट जाता बट अशी तुमकां एक किस्सा म्हणून तेका खुशी जाल्ले क्षण तांगेले
बद्दल तसल कसाने तुम्ही रिकॉल करता. वय तुम्ही सांगेल वरी गुरुल ಬಗ್ಗೆ उल्लय म्हळ्यार ते मस्त कष्टा विषय की एक एक्सप्रेस कोरचे दायन नातली तसल भावना म्हळ्यार ते गुरु असकेद नाही की अशी एक क्षण वयना की एक सेकंड वयना की गुरुले तांगेले प्रेझेन्स आमकां दिसयना अशी अशी आमगे लायफान तूं कसले काम करची आतां हार्मोनियम ओपन केल्यार कशी तांतू गुरूच दिसता एक विंगड कसलें म्युजीक आयकत असल्यार तांणी तेच तांणी सांगिल्लें दिसता. मेन कसं म्हूण सांगल्यार गुरुले एक प्रेझेन्स आमगे लायफा येत तरी मेन जाल्लेलो विशय कसो म्हळ्यार आमगेले दृश्टिकोन कसो आसा ते कंप्लीट चेंज जालें. खंडित. हांव एक एग्जाम्पल दिवचें ह्या टायमार इच्छ पावता की इंडिया न्यूझिलंड मॅच आशिल्लें एक फावटी तेन्ना हांव आनी आमगेले गुरू हॉटेलांत तूं जेवण करता आशिल्लीं तेन्ना ते मॅचान इंडिया सोलवलें. नेक्स्ट डे आमी केन्ना मेळ्ळीं जेवपास हॉटेलांत तेन्ना हांव म्हणलें की इंडिया कसले लायक खेळ्ळी एकदम बेकार खेळ्ळें. तेन्ना तांणी म्हाका एक विशय सांगले की इंडिया लायक खेळ्ळी म्हणचे पशी न्यूझिलंड कितले लायक खेळ्ळा हें पळोवपाक येत नाही म्हणून कोण लायक खेळ्ळ्यांची त्या विशय बरें एप्रिसिएट करचें गरज का की आतां आमगेले भशी विंगड कोण कसं लायक आसाची तांगेल ते लायक आस म्हूण सांगचें काम गरज का त्या सोडून तो म्हगेले भशी कशी लायक जालो हें एक एग्जाम्पल हांव सांगता असं हें न्हयशी कितली असल पर्स्पेक्टीव आमकां मेळ्ळा की डेली रुटिनान तूं सकाळ उठायले कुडले आमी कसल काम करताची त्या कशी करका बदल म्हणको जाल्यार गुरून मेळचे पशी फुडें आनमन संस्कार दिला त्या तरी आसा बट हाका एक लायफाक एक अर्थ म्हूण नाशिल्लें की रुटीन अशी चलता आशिल्लें सकाळ उठाचें काम करचें जाता बट केदना गुरू आयलींची लायफान तूं कित्याक एक लायफाक एक नमुनो एक काळका कुडाक एक दिव जळयल्यार कशें जाता की ते एक गुरूल महत्व आसा आनी अशी ना की ते कॉन्स्टंट एक सांज चेडू कशी वॉक वतना ते ताजे बापसूल हात धरता की ते पडचें नज ते पडटा ऑफकोर्स ते पडलेले तेन्ना वरें उठकार आसूं त्या बापसूनाची तशी आमगे लायफान तूं आमगे लायफान तूं गुरूल रोल आसा म्हूण दिसता आनी ते आशिल्ले निमित्त आमी आजी हांगा बसून उलयता आसाची खंडीत. सो ताजे मुखार हाजे विशयान सांगचे जाल्यार आतां उर्दू शब्द रियाज म्हूण आमी खंयचे म्हणटात. सो एस्पेशली कलेन तूं रियाजाचें इतलें म्हत्व आसा की तुमी कितले केल्यार उणें पावता. आतां अशें म्हणटात की भीमसेनजी 15-15 घंटा 12 घंटा अशें रियाज करता आशिल्ले. केलो जन म्हणटात की ना आमी रियाज करना. एग्जाम्पल आमगेले पयर वर्कशॉपान तांणी म्हणलें की हांव आज तांकां 1.5 घंटे चड रियाज करनी बट तांणी आतां इतली लायक सांगता सर. सो रियाजा विशयान तूं तुमगेले कसाने एक आमगेले गुरूल थ्रू तुमकां मेळ्ळा कसाने एक आयडिया आसा तुमगेले ओन तुमी कसन रियाजा बगे विचार केला तुमी स्वता तुमगेले रियाज कशें करता ती एक तुमी आज शिकयतात वरे तुमगे मस्जन स्टुडंट्स वरे आसा ती सो तांकां तुमी कशी गायड करतात की रियाज कशें करता. रियाज हे एक असल विशय आसा की तांगेल प्रमाणे तांणी करता तिची आतां खंयची एक विशयान तूं तांकां कळयना त्या विशयार तांणी रियाज करता तिची. आतां मस्त जनाक सूर पुरो लायक लागता एके तान म्हणटन कश्ट जाता सो ते ताना रियाज तांणी करता तिची की अशी ना की एक विशय रियाज म्हळ्यार अशें की ते डेली रुटीन जावं आमगेलें खाली प्रॅक्टीस म्हूण न्ही ते डेली रुटीन म्हळ्यार आतां उठायले नंतर रियाज एके रात्री न्हिदोच पयशी फूट रियाज आतां डेली आमी कशी जेवण करताची न्हाताची रियाज म्हणचे वरें त्याची प्रक्रिया जावं एक आनी रियाज हांव एक रिसेंटली एक व्हिडिओ पळयलेलो तांणी अशी मेन्शन केला की हांव 1 घंटो रियाज केल्ले 2 घंटो रियाज केल्ले की कोणाकय कसले प्रूव करचें ना की तूं 1 घंटो रियाज केले 2 घंटो रियाज केले म्हणून तूं रियाज करता सुद्दां कोणाल तरी स्वता तरी आनी घंट्याला कसल्याक
करेक्ट. की तुगेल्या हाताक ते विशय लागता जाल्यार तूं रियाज करता तेजी. सो तूं घंटी पळोवन कसल करचें आसा. केदोन तुगेल्या हाताक येना तें तूं रियाज करता तेजी. हातां येनी म्हूण आमकां शिकळटा की आमी आमगेले गुरूला केदान वताची. आमगे लागताच की हांव आतां 10 घंटे रियाज केले म्हगेले हातां आयले ते म्हणून. जाल्यार केदान आमी येद्रा वचून बसताची 1% येता येवन आसना की त्या मोमेंटारी आमकां दिसता की आमी कितले आनी रियाज करची बाकी आसा आनी की कितले कोरता म्हणून. आनी हांवें आज ही गुरूल मार्गदर्शनारी शिकोवचेक लागला की पुरो जेन्नाक प्रोफेशन घेतील हांव प्रोफेशन घेवन कितली वेळ म्हाका फूल टायम हांव रियाज करता तशी पुरो जेन्ना करचें जायना. तांगेलें काम आसता तांगेले वेव्हार आसता जाल्यार एटलिस्ट थोडे टायम पूण एक दिवसान तूं 45 मिनिट्स देखून 1 घंटे कोणाके कश्ट जायना काडचे खातीर. की आमी दिवसा 3 घंटो पुरो जेन्ना स्क्रीन टायम पळयल्यार ऑलमोस्ट 6 घंटे 7 घंटे आसता. की तातूंत एटलिस्ट 1 घंटो पुणी तांणी रियाजा खातीर दिल्यार की आज आशिल्लें देखून आनी एक 2 वर्स म्हणटा थोडे पुणी बेटर जाताचे म्हणून म्हाका दिसता. आनी रियाज इतली इम्पॉर्टंट आसा की आमगेल्या म्युजिका खातीर त्या रियाज नाशी आमी एक म्युजिशियन जावचेक साध्य ना तशें दिसता म्हाका. सो संगीता ओटू आतां तुमगेल्या दैनंदीन कसं कार्यक्रम आसता एक ॲक्टिविटीज केलो पटी ऐश्वर्य जातालें की ता एक रोटीन तुम्ही म्हणाल बरी एक रोटीन डेव्हलप जाता की शिकच्या या करचें काम करचें इतलें. सो त्या रोटिना लागून भायर येवचे वरे तुम्ही कसाने ॲक्टिविटीज करतात की काही अदर दॅन म्युझिक विंगड कसाने करतात की तशें कसं. वय म्हळ्यार आतां आमगेले सर केन्ना कोट करता की म्युझीक इज अ इंटरप्ले बिटवीन साऊंड अँड सायलन्स म्हणून. की कितलें म्युझीक आसता तितले सायलन्साचे वरे तितले साऊंड कितले आसता तितले सायलन्साचे वरे तितले इम्पॉर्टन्स आसा. की अशी वरे म्हाका एक पाटी फील जाला की म्हयन्यान तूं 10 प्रोग्राम 15 प्रोग्राम वाजयले म्हाका एकदम मोनोटोनस जावचें लागलें तें की हांव कसलें शिकता ना बरी प्रोग्राम जाता आसा परफॉर्मन्स जाता आसा म्हाका शिकचे खातीर म्हगेल रियाज करचे खातीर म्हाका टायम मेळता ना. तेन्ना हांव प्रोग्राम जालें तितले एवॉयड करता आशिल्लो. म्हळ्यार चूजी आशिल्लो की खंयचे घेवचे नजे म्हणून. त्या न्हयशी आतां केदां एकदम म्युझिका देखून भायर येवका म्हूण दिसता भायर येवचेक जायना ऑब्वियसली जाल्यार थोडे चेंज म्हूण म्हगेले फ्रेंड्स म्हाका मेळटा आशिल्लींची. एक हांव विंगड खंय भोंवचेक वता आशिल्लो तेन्ना ते नॉन म्युजिकल फ्रेंड्स आसात म्हगेले पुरो की गांवांत कोण आसाची तांणी नॉन म्युजिकल फ्रेंड्स आसात की थंय म्युजिका डिस्कशनां जायना. की तांगेलो लोटू 1-2 दिवस वचून येता म्हाका दिसता की अरे आतां म्हगेलें म्युजीक वापस म्हाका वता अशें दिसता म्हणून. सो त्या चेंज म्हाका वापस म्युजिकांत आनी इतलें काम करचें ते फ्रेशनेस दिता. सो तशें हांव बॅलन्स करता केन्नाय. ग्रेट. सो अशें सांगेल वरी आतां आमगेल्या संभाशण करूं मस्त विशय आसा समयाच्या ह्या वरे आसा. सो अशी एक लास्ट जावन हांव तुमकां एक अशी निमगीता की संगीतांत तुमकां मुखारी खंय कसो कोरका म्हूण एक इच्छा आसा एक कलाकोश्टा थ्रू तें गुरुजील मार्गदर्शनान तूं आतां विंगड आमी करता आसा ती. सो ताजे कसन तुमगेले विचार आसा एक तुमगेल्या फ्रेंड्स जावन आसतले आमगे लोटू म्युजीक करता सो गांवांत उलय आसा ती तांकां वर एक कसन एक फ्रेंडली एडवायस जावन तुमी कसानी दिवचे आसल्यार. आतां आमकां मेन सपोर्ट कसो म्हूण सांगल्यार हे आमगेले कोस्टल सायडाक की कलाकोश्ट आशिल्ली निमिती आमकांचे आमी भिवका म्हणना वेन इट कम्स टू आर्ट्स. खंय दूर वचका म्हणना. आमकां कसले जावका ते रिक्वायरमेंट आमी कलाकोश्टाक सांगल्यार ते तांणी केन्नाय रेडी आसाची आमगेले खातीर करचें इतलें की आमी थंय वचका तितलेच की त्या स्टेप आमी घेवका ती पडटले. इतलें तयार जाताच की कलाकोश्टय मस्तपटी तांगे लागीं येता आसा तांगेले घरा खातीर तांगेले घरांत येता आसा जाल्यार त्या घरांत तूं बागील ओपन करतले नाची तशें जालां. आमी ते कलाकोश्ट आशिल्ली निमिती हे फिल्डांत आमकां कसले कोरका ते पुरो आमकां सपोर्ट कलाकोश्टा देखून मेळटा आसा. हांव सांगचें कसलें म्हळ्यार
एक प्रत्येक मनशान हे कल शिकता खंयचे असो आर्ट्स म्हणल्यार तागे लायफांत आसता तिची की ते तो कसल मुखार आर्टिस्ट जातल की तो तांचो प्रोफेशन करतल की ते पुरो सेकंडरी आमकां मुखारचे आमी कसले प्रिडिक्ट करचें जायनात तो इतलो जातल की तो एक लायक सेन्सिटीव मनुश्य जातलो एक कंप्लीट ह्युमन बिंग म्हणटा न्हू ते जातलो आनी आर्ट्स आयले निमित्ती ते पुरा आमी एक एक आमगेल्यान कसले भेदभाव ना की पुराच्यान मनशां आसाची एक कंप्लीट ह्युमन बिंग आमी कशी म्हणटाची की त्या जाताची म्हूण म्हाका दिसता. खंडित तुम्ही म्हणाल तशी खंयचे एक आर्ट शिकचे निमित्त आमगे लाईफ एक आर्टिस्टीक वेन तू आमी लीड करूयात म्हणून दिसता आनी सेन्सिटिविटी बरें येता त्या विशयान. सो इतले वेळो आमगेलो तूं संभाशण केलेलं आशिल्ला कोटेश्वरा लागून आयिल्लो आशिल्ला श्रीधर भट हांकां हांव हार्दिक धन्यवाद दिवं इच्छिता. हांवें म्हगेल मना दुखून आमी दोग जाणां तर्फे आमगेलो विचार कसलो आसा ते हे माध्यम मुखांतर जना थंय पावत आसले हें काम विश्व कोंकणी केंद्र करता आसाची तांगेले आमी कृतज्ञते सांगताची. आनी इतले वेळ आमगेलें संभाशण आयकलें तशें जाल्यार तुमकां सर्वांक बरें हार्दिक धन्यवाद.